check, check. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार ही आयचे पुर्बेक आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून आमी भेटयता साल्वादोर फेर्नांडीस हाच्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिनवासून तेच बरोबर आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया आमचे तरणाटे शॅरोल फेर्नांडीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता हेर सगळीं जीं कोण आयच्या दिसाक सायबीन मांयच्या जल्माच्या दिसाक आपलो जल्माचो दीस मनयतात तांचे पासत मागुया आमची हेर सगळी मागणी संवसारा पासत आमच्या देशा पासत आमच्या राज्या पासत आमच्या गांवचे पासत आमी सायबीन मांयचे मजतीन देवा मुखार दवरुया इल्लोसो वेळ ओगीच रावून जण एकलो आमी आमच्या आवयां पासतूय मागुया आयज आवयांचोय दीस मनयतात सगळ्या आवयांचेर सायबीन मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक तांकां बरी भलायकी मनाची आनी कुडीची फावो जावंक तांचे पासत मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसूं प्रिच्या भाव भयणीनो सायबीन मांयच्या जल्माची परब आयज आमी मनयता आनी जशें आमी जायते पावटी उगडास केला हेर सगळ्या सांता भक्तांचो मरणाचो दीस म्हणजे ज्या दिसाक ते स्वर्गाक जल्मल्यात तो दीस मनयतात सायबीन मांयचो जल्माचो दीस तशेंच तिका तिच्या स्वर्गावरणाचो दीस आमी मनयता आयज देवाक आर्गां दिवया कित्याक तिच्या जल्मांतावन वो तिचे गर्भ संभवांतान आंकवार मारीक देवान वेंचून काडली आमचे सोडवणेचो एक मुखेल भाग कसो आनी आयज तिच्या जल्माच्या दिसाक आमी व्हडांतले व्हड देणे जे तिका दिवपाक जाता तें म्हणल्यार आमी तिचे गूण आमचे करून ते गूण आपणावन पूण जायते पावटी हे तिचे गूण आपणावंक आमी चुकल्या आमी खालती जावंक चुकल्या आमी देवाची खुशी करूंक चुकल्या आमी देवाचे पदवेचेर पातयेवन रावंक चुकल्या असल्या चुकीच्या देवा लागीं बोगसणे मागुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत वागून सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवूं सोम्या काकूत सोम्या काकूत सोम्या काकूत सोम्या काकूत Krista काकूत Krista काकूत Krista काकूत
krótko, Zoria krótko, Zoria krótko, Zoria krótko. Latewa usoli, Nishanti dajaisha sosari, Sones poraleva sulgi charaya, Sulpodve darneva bapa, Amituta osmal putra, Amituta vimasa, Tuja doa paso, Amituta bakata, Sonia Jesu Christa, Bapacha Eklas Buddha, Sonia Eva Deva Shishini, Tu Sosara Chepakai, Amchi Kakuko, Tu Bapacha, Tu Sviatosta, Chegate, Aguruke, Ikapovi, Rapnesagati, Que Bapachi Ove, Jesu Christa, Eklos tu Tovi, Eklos tu Ishmon, Eklos tu Poveshmon. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, आमच्या सोडवणाराक मनशा सैम दिवचे खातीर ओगणीत जाणवायेन आनी मोगान बागयोंत आंकवार मारेक तुवें जल्मा हाडली. हो तिचो जल्मा दीस व्हडा संतोशान आमी समोर उमताव. तुवें विचून काडलोले जेजूचे आनी आमचे आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मोजत घेवन भावार्थान बोरवाशान आनी मोगान वाडत वचूं तुजी भरपूर कृपा आमकां दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. मिकायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. पूण तूं बेथलेहेमा एफ्रेता, जुदाच्या कुळा मदें तूं भोव ल्हान, तोरी इस्रायेला वयर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तान जल्मतलो. ताचो ओरोम न्हय आतांचो पूण भोव पुर्वुल्या काळांचो. त्या पासत जी जल्मां हाडची आसा ती जल्मां हाडी पर्यान सर्वेस्पोर ताका सांडून दितलो. उपरांत तांच्या भावा भयणांचो एक उरलोलो जमो इस्रायेलाच्या पुता धुवाच्या एकवटान परततलो. तेन्ना सर्वेस्पराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाचो प्रताप फांकोवन तो तीर रावतलो आनी आपल्या हिंडाक चोरयतलो. आनी ती भिरांती विणे रावतली, कित्याक तेन्नातान ताची पदवी प्रितुमेच्या शिमाचेर पर्यान पावतली आनी तोच शांतीचो कुंवर जातलो. देवाचे उतर हे देवाचे गोड उपकार. जबाब.
सर्वेस्परा सवे हांव आनंदान मुरगोडटां. जबाब: सर्वेस्परा सवे हांव आनंदान मुरगोडटां. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दोयाळ मोगाचेर पातयेवन आसा. तुज्या आदारान हांव सुट्टलो म्हणून आनंद भरीत जावं म्हजें काळीज. जबाब: सर्वेस्परा सवे हांव आनंदान मुरगोडटां. सर्वेस्परान म्हाका मोग दाखयलो, ताचे खातीर हांव ताका गायोनां गायतां. बो व्हडट्या सर्वेस्पराच्या नांवांक स्तोत्रां सोद गितां गायतां. जबाब: सर्वेस्परा सवे हांव आनंदान मुरगोडटां. उद्गार. संतोसाच्या उल्हासांनी सोमरंबुया सगळीं आमी हो जल्मा दीस आनंदाचो, निती आंकवार देवा मातेचो, जेजू क्रिस्ताक आमच्या देवाक प्रमाणीकपणाच्या सुर्याक मारये उदेसो केलो. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. माते वापर म्हणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी. ताचे आवय मारीक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण ती एकठांय जिवचे आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गर्भेस चालोली मेळ्ळी. तुज्या पती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें, कित्याक तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. ताणें अशें येवजिल्लें आसतना ताका स्वप्नान सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे, दाविदाच्या पुता, मारीक तुजी पतीन कशी तुज्या सांगाता घेवंक भिवूं नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यान गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले परजेक पातकांतली सोडयतलो. सर्वेस्परान बाकणारां वरवीं अशें सांगलोलें, पळयात, एक आंकवार चली गर्भेस जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हणजे आमचे मदें देव अशें नांव घालतली. हें उतर पाळोन येवचे खातीर हें सगळें घडलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तुज्या भाव भयणीनो, आयज आमचे सर्गीचे मायेचो जल्माचो दीस. आनी जल्माचो दीस आमी जायत्या जाणांनी जायते फावटी मनयला आनी आमकां तो घणघणोन मनोवपाक जायत्या जाणांक बरें दिसता. असोच एकलो एक उद्योगपती, एक बिझनसमॅन आपलो 50वो जल्माचो दीस मनयतालो खंय. आनी हो दीस मनोवपाक गेलो तेन्ना जे कोण ऑर्गनायझर्स आसले, ऑर्गनायझींग टीम जी ताची आसली,
तांचे मुखार ताणें आपली एक खुशी दवरली. म्हज्या जल्मा दिसाक म्हजी आवय म्हजे बराबर आसपाक जाय. 50व्या जल्मा दिसाक म्हजी आवय म्हज्या बराबर आसपाक जाय, नाजाल्यार हें सेलेब्रेशन जावचें ना. भाव भयणीनो, ताका कारण जेन्ना विचारलें, वर्शीं इतले जल्माचे दीस तुजे जाल्यात, तुवें मांयक हाड म्हूण केन्नाच मागूंक नासलें, पूण आतां हे पावटीक तूं मागताय कित्याक? आनी ताणें म्हणलें, जरी तर ती जल्मूंक नासली जाल्यार हांव जल्मूचो नासलो, जाल्यार म्हजी 50 वर्सां जेन्ना मनयता तेन्ना म्हजी आवय बराबर आसपाक एकदम गरजेचें. आनी जायतो लोक म्हाका म्हणटा, जे कोण म्हजे मांयक वडखता ते म्हाका म्हणटा, तूं सारको आवय भाशेन जाला, यू हॅव बिकम जस्ट लायक युअर मदर. तर ही समोरमणी करपाक म्हजी आवय जरी तर म्हजे बराबर ना जाल्यार ही समोरमणी जायना. भाव भयणीनो, आयज आमचे सर्गीचे आवयच्या जल्माचो दीस आनी आमचे जिविताची समोरमणी सदांच्या सदां घडये जायना. जायते पावटी आमी आमच्या दुसऱ्याच संवसारान भितर सरलेलीं आसा, घुस्पल्लीं आसा. जिवीत जिवंक जाय, जिवीत आमी खुशाल जावपाक जाय, दॅट वी नीड टू एन्जॉय आवर लायफ एवरी डे, हे आमी जायते पावटी विसरता. पूण खेरीत दीस आमकां थोडे दवरलेले आसा तेन्ना आमकां उगडास येता, हांव जिवो आसा, हांव जल्मलां, हांवें जिवीत जिवंक जाय. आनी तांतलोच एक हो व्हडलो दीस आयचो सायबीण मांयच्या जल्माचो दीस. तर ती जरी तर जल्मूंक नासली जाल्यार आमची सोडवण घडये हे भाशेन जायनासली. पूण तिचो जल्मूच देवाची एक उदार येवजण. ती जल्मली आपल्या आवय बापायक जेन्ना ताची आवय बापूय जाणटी म्हातारी जाल्ली, वांसटी म्हणून तांकां लोक म्हणटालो. आनी तांकां तांचे जाणटेपणार जेन्ना खरेपणी कुडीची शक्यताय जे भाशेन आसा, वा कुडीची आमचे कुडीची शक्ती आसा त्या प्रमाणे ती जल्मूंक शकनासली, जाल्यार देव आपले उदार काकलुतीन आनी उदार येवजणेन ह्या जाणट्या मनशां सवें ही मारिया जल्मशी करता. भाव भयणीनो, ती जल्मली तेन्ना तावन ती आमचे सोडवणेचो भाग. जल्मली तेन्ना म्हणटलो जाल्यार ताच्याहून मातशें पयलीं ती जेन्ना आपल्या आवयच्या कुसव्यान संभोवली तेन्ना तावन ती आमचे सोडवणेची एक व्हड भाग. कित्याक तिका देवान मूळ पातकांतली निवारली. आमी सगळीं मूळ पातकांत जल्मता, हो मूळ पातकांत आमी संभोवलेलीं आसा. पूण आंकवार मारिया तिच्या गर्भ संभवांतूच इमॅक्युलेट कन्सेप्शन तिका ह्या त्या मूळ पातकांतली तिका निवारली आनी तिच्या जल्मान एक नवो संतोश ह्या संवसाराक आयलो. आयज ही परब मनयता आसतना भाव भयणीनो, आमी उगडास करता. आयज मिकेस प्रवादीच्या पुस्तकान जे आमकां बाकीत मेळटा, जी जल्माक हाडची आसा ती जल्माक येव पर्यंत आमी हे कोश्ट सोंसपाक जाय, हे त्रास काडपाक जाय. ती जल्मां हाडी पर्यंत जाल्यार ती जेन्ना जल्मता आनी ती जल्मां हाडटा तेन्ना आमची सोडवण आमचे मुखार आसा. आमचो सोडवणदार जेजू क्रिस्त. तिणें जल्माक हाडलेलो सोडवणदार जेन्ना खुर्सार चडटा, खुर्साचेर मरता आनी त्या उपरांत पुनर्जीवन जावन आमकां सोडवण दिता. हें सगलें भाव भयणीनो, जरी तर आमी दिसाच्या दिसाक जियेतल्या जाल्यार आमकांय तेंच म्हणूंक फावो जे ते 50व्या आपल्या जल्मा दिसा त्या उद्योगपतीन म्हणलें, म्हजी आवय म्हजे बराबर आसपाक जाय, कित्याक ती ना जाल्यार हांव ना. आमची संभ्रमणी असली जरी तर जातली जाल्यार भाव भयणीनो, सायबीण मांयचे गूण जे आसात ते आमच्या जिवितान घालूंक आमी भोव गरजेचें. खंयचीच आवयक तिच्या जल्माच्या दिसाक आमी खंयचो व्हडलो गिफ्ट दिवपाक जाता काय, खंयचें व्हडलें दान. दुबावरेत जरी तर कोणूय म्हणपाक शकता, तुजो पूत सारको तुजे भाशेन जाला, तुजी धूव सारकी तुजे भाशेन जाल्या. आवयक बरें दिसता. भुरगीं जल्मतात तेन्ना पासून जरी तर आवयक सांगलें सारकें तुजे भाशेन दिसता म्हणल्यार तोंडार बरोसो आमुरको हांसो येता. हें तुमी सगल्यांनी पळयलां.
डॅडी भाशेन दिसता, पायचे भाशेन दिसता म्हणल्यार मातशें कितें अशें जाता, पूण तुजे भाशेन दिसता म्हणल्यार बरें दिसता. म्हणटच एक आवयक आमच्यान एक व्हडांतलें व्हड देणें दिवपाक जाता तें आमी आमचे आवय सारकीं जावं. तर सर्गीचे आवय आमी गिफ्ट दितले जाल्यार आमी होच दिवपाक जाता. आमचें जिवीत तिच्या जिविता सारकें करूं आनी तिच्या जिवितान आमी पळयता पूर्ण विस्वास देवाचेर, ट्रस्टींग फेथ. देवाची पदवी जी आसा ते पदवेचेर ती पातयेली आनी देखूनच हें आव्हान तिका जेन्ना जेजूची आवय व सोडवणदाराची आवय जावंक विचून काडली आनी तिका हो संदेश दिलो तेन्ना तिणें ना म्हणोंक ना, कित्याक ती फकत देवाचे पदवेचेर पातयेली. दुसरें म्हणल्यार पूर्ण पाळप, परफेक्ट ओबिडियन्स टू द वील ऑफ गॉड. देवाची खुशी जी आसा ती तिणें पाळली. ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकोन, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. आमच्यो खुश्यो जायत्यो आसात, संवसारीक खुश्यो आसात, आमचे भोंवतणी जीं मनशां आसात तांच्यो खुश्यो आमचे सवें आसात, जावं आमच्या आवय बापायची खुशी आमचे सवें आसा. पूण सगळ्याहून पयलीं देवाची खुशी करप हें आंकवार मारिया आमची स्वर्गीची आवय आमकां शिकयता. म्हणटच ही देवाची खुशी जाणा जावप पयले सुवातेर गरजेचें. आनी जाणा जातलो जाल्यार भाव भयणीनो सायबीण माय भाशेन आयकप गरजेचें. देवाच्या उतराक सदांच ती आयती. आज बडव्यान जेन्ना तिका उतर दिलें तिणें स्विकारलें. आयज देवाचें उतर आयकप, तें वाचप, तें नियाळप कितलें आसा काय आमच्या जिवितान. जरी तर आमी सायबीण माय भाशेन जावंक सोदता जाल्यार हें भोव गरजेचें. देवाचें उतर वाचप, तें नियाळप आनी तें आमच्या जिवितान घडये आख्खें एक बाराबर जावचें ना, पूण जाता ते भाशेन हें देवाचें उतर दिसाच्या दिसाक आमच्या जिवितान पाळप एकदम गरजेचें. तेन्ना आमी सायबीण माय भाशेन जाता. आनीक निमणे सुवातेर जेन्ना जेजू कश्टवपाक लागलो आनी जेजूचे कोश्ट तिच्या दोळ्या मुखार आयले तेन्ना हे सगळे कोश्ट, हे सगळे सफरींग तिणें बरे भाशेन मोगान मानून घेतलें. सोडवणेचो गूट ह्या कोश्टांनी जो आसा तो तिणें समजून घेतलो. म्हणटच पूर्णपणी जेजू बराबर जेजूच्या कोश्टान ती एक जाली. तर आमी आमच्या जिवितान जेजूच्या कोश्टान दिसाच्या दिसाक एक जावपाक आमकां कितले सोयेक मेळटा. जायते फावटी आमकां समजना तसल्यो वस्तू आसा, आमच्या काळजाक कोश्ट जाता. जायते फावटी आमच्यान मानून घेवपाक जायना तसले कोश्ट आसात. ते आमचेर एके भाशेन फोर्सान घातलेले आसा तशें दिसता, जाल्यार हे कोश्ट आमी एक करता. आमकां घडये कुडीचे कोश्ट आसात. जायते फावटी आमकां दुयेंसां आसात, दुयेंस बरेंच जायना वो दुयेंस कसलें तें कळना पासून कोश्ट जातात, मनाक त्रास जातात, कांयच समजना. तेन्ना आमी ह्या कोश्टान भाग घेता. आमकां जायते फावटी आमचे भावनाचे कोश्ट आसात, आमची बरोबरची वा आमची लागशिल्लीं जीं आसात ती आमकां दुखयतात. जायते फावटी आमचे सवें जी माया मोग दाखोवपाक जाय तो दाखयनात. जायते फावटी ओकमान करतात, आमच्या काळजांक दूख भोगता, कोश्ट भोगतात. तर हे कोश्ट पूर्णपणी आमी मानून घेवन म्हणजे ह्या कोश्टांचेर देवा बरोबर आमी जैत व्हरूं. जे भाशेन जेजून आपल्या कोश्टांचेर जैत करून आमकां सोडवण दिली. आंकवार मारीन हेच कोश्ट आपल्या दोळ्या मुखार पडले आनी तांचेर तिणेंय जैत वेलें आनी आमचे सोडवणेचो एक मुखेल भाग जाली. ते भाशेन आमी तिचे सारकीं जावं. आयज शुभ वर्तमान वाचलां तें आमी जेजूच्या जल्माची खबर. जेन्ना आज बडव्यान आंकवार मारेक खबर दिली आनी तिणें ती मानून घेतली आनी तिणें ह्या पुताक जल्म दिलो. भाव भयणीनो, हें बाकीत पयलींच करून दवरलेलें भाकणारान तें खरें जालें जाल्यार तिच्या जल्मान जो संतोश तिच्या आवय बापायक आयलो तोच आमचेय सवें घडूंक, आमी जेन्ना ह्या संवसारान आसा आमकां पळयता तितलीं खुशाल जावं ती आमची आवय बापूय, जावं आमची घरचीं, जावं आमची शेजारी, ओ जायते फावटी कोणाक आमी पयलेच फावटी मेळटा, आमच्या उतरा वरवीं आमच्या जिविताचे वागणुके वरवीं ती खुशाल जावं, तांच्या जिवितान एक उमेद येवं असलें जावंक आमकां जेन्ना घडटा तेन्ना आमच्यान म्हणूंक जाता सायबीण माय भाशेन आमी मातशें तरी जाल्या. देवाचें उतर आयकप, तें पाळप आनी त्या उतरा प्रमाणें चलप
आमी सायबीण माय भाशेन जाता जाल्यार कोण तरी आमकां म्हणूंक पावतलो तूं सारको सायबीण माय भाशेन, तूं सारकी सायबीण माय भाशेन, ओ तूं सारको तुजे आवय भाशेन, हें आमकां म्हणूंक वो आयकूंक एकदम बरें दिसता जाल्यार आमी हे गूण आंकवार मारेचे आयच्या दिसाक ह्या जल्माच्या आमच्या आंकवार मारेच्या जल्माच्या दिसाक मानून घेवया, जिवितान पाडुया. तुझ्या पोवितोया बुका Baba ekutsuno ovo Gesù mirmogurgo tuzo Capito lepta म्हज्या बाबा भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बोमोगाळ बापा, व्हडा मोगान आंकवारीच्या कुसव्यान आमचें मनशा सैम घेतलेल्या तुज्या पुतान आपले आवयचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण तें पवित्र केलें. तोच तुजो पूत जेजू आमकां पातकाच्या सर्व वंडावण्यांतली निवारूं, दिसान दीस अदीक पवित्र करूं आनी ह्या वेळार आमी करता तें आमचे जिणेचें समर्पण आपल्याच समर्पणान घेवन तुजे मुखार व्हरून पावूं. हें आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा जल्मल्ली निती आंकवार मारेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडटा. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवी सांबाळून पवित्र आत्मेचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी.
ताचे उदेशी देवदूत आनी स्वर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले हेच खोशेन कोश्ट मरण सुंकवेचे यादी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पुंची. तेच पोरीं जेवण जातूच ताणें हें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे. तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचे हे रोगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत हें वारोतले हे म्हज्या उगडासा कोरा. भारताचो गूट परगोटुया Gesù meno, Gesù jiwa sana, Gesù nowia nekono. Gesù meno, Gesù jiwa sana, Gesù nowia nekono. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणाची खेरीत भाशेन सगळ्या सोपून गेल्ल्या आवयांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक
तुझे परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमचे सर्गीचे आवय सारकी आमी जावं देवाचें उतर वाचूंक तें आयकूंक नियाळूंक आनी त्या प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आमकां कृपा मागुया. आनी सगळीं बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां वगस आनी आमकां ताळणेक पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयां खातीर मागणें. मोगाळा जेजू मोगाला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आख्खोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Use
відбережено. Вручиво salon, bonito corazón, ya pasca ciete llevo, cora ciete llevo, tazo maigo, відбережено, tazo maigo, відбережено. That's all my Lord, we That's all we That's all my Lord, we That's all my Lord, we That's all my Lord, we That's all відбережено. पळयात, एक आंकवार प्रसूत जातली आनी एका पुताक जल्म दितली. तो आपले पोरचेक पातकांतली सडयतलो. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आयच्या दिसा जल्मल्ली भाग्यवंत आंकवार मारिया आख्या संवसाराचो बोरवांसो आनी मनशाचे सोडवणेचें फांतें म्हूण आमी वळखता. देखून दिनवाशी आनी संतोशभरीत काळजान तिचे वरवीं मनशा सैमान आयलोल्या तुज्या पुताक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमी घेतला. तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक ओतरेकून सोदूंक भावार्थान ताका आपलो सोडवणदार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकवटान सदांकाल जिवंक सोमेस्त मनशांक फावो कर म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भयणीनो, आयज आमच्या सायबीण मांयच्या जल्माचे परबे दिसा तुमकां सगल्यांक हांव बरी परब आवंडयतां. हॅपी फिस्ट. आनी सायबीण मांयच्या जल्माच्या दिसाक तुमच्या घोराब्यांचेर जायतो आशिर्वाद पडूं आनी तुमी सगलीं सायबीण मांय भशेन जावपाक तुमकां आदार मेळूं. अखेरीत आशिर्वाद सायबीण मांयचे जल्माचे परबे दिसाक आमी ह्या वेळार घेतल्या. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन तुमची सगली मागणी व तुमचे आवंडे ओतरेक जे आसात ते सायबीण मांय उद्देशीन देवा मुखार दवरात आनी आशिर्वाद घेवंक तयार जायात. सुरवेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक तुमचे तकल्यो बागोयात. भाग्यवंत आंकवार मारयेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुडाची सोडवण केली, तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी भरूं. आंकवार मारये उद्देशी जिविताच्या रोसनाराक तुमी घेतलो, ती तुमकां सदां आपल्या गोपान बाळगून दवरूं. आमेन. आज आंकवार मारयेच्या जल्मा दिसा तुमी संतोश भरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमचीं काळजां भरो आनी आमचे आंकवार मायेचे मजतीन सासणाच्या संतोशाक आमी सगलीं पावूं. आमेन. आनी सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. Akbar baik hapce,
agapit